आता आमदारांक विचारून सरकार प्रादेशीक आराखडो करतलो। प्रादेशीक आराखडो करतना आज मेरेन आमदारांक विश्वासात घेतलेच ना म्हूण शार नियोजन मंत्री फ्रांसीस म्हणटा। प्रादेशीक आराखड्यांतल्या गजालींचेर आज मेरेन आमदारांक उलोवपाचो अधिकार दिवंक नाशिल्लो म्हूण फ्रांसीसान उलोवन दाखयला। मे म्हयन्यांत सरकार आराखड्याक हात घालतलो म्हणपाचें फ्रांसीस सांगता। आराखड्याचो विशय तडीक लावंक शार नियोजन खातें खंय 3 म्हयन्यांची कार्यावळ थारावपाची आसा। आज मेरेन प्रादेशीक आराखड्याच्या प्रस्नाचेर सरकार सगळ्या लोक प्रतिनिधी मेरेन पावले, मात आमदारांक एकदांय ह्या आराखड्याच्या प्रस्नात सरकारान वांटेकार जावपाची संद दिवंक ना। आराखड्याचो प्रस्न सोडयतना आता खंय आमदारांची मतां आयकून घेतले। हेतून आमदारांक कोण कांय विचारूंकच ना। रिजनल प्लॅनान इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हॅव बीन केप्ट आउट. They have been kept out. They have to also be consulted, I was told. Why they have been kept out? I don't know. In the system they were not seen. But system जी केले पळय जेन्ना विलेजीनी गेले, घरामा पंचायतीचे आयकले, पंचायतीचे आयकले, आमदाराचे कित्याक आयकोचे न्हू? This time तुम्ही आयकत आयकोपा जाय. You feel that they also elected people, no? So they also have a say. प्रादेशीक आराखड्याक मे म्हयन्यांत हात घालपाचें टार्गेट सरकारान दवरला। Actual opening म्हणटा तूं पळया फुडल्या म्हयन्यान करपाक जाता जाल्यार पळया। So not yet confirmed. Not the whole program has to be worked out, no. Whole program though, 1-2-3 महिन्याचा program though. That will take place. प्रादेशीक आराखड्या सारकिले प्रस्न तापोवन बीजेपी सत्तेर आयली। 3.5 वर्सां जालीं तरी सरकाराक प्रादेशीक आराखड्याक हात घालपाक मुहूर्त मेळना। आता नव्या टीसीपी मंत्र्यान नव्यो हेडलायनी दिवंक सुरू केल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। नेपाळांत मंगळाराय भूकंपाचे धपके बसले। कोसळिल्ल्या बिल्डिंगां पोंच्यान 5,000 वयर कुडी काडल्यात। आंकडो आनीकूय वाडूं येता। 8,000 वयर जखमी जाल्यात। भूकंपातूच पावस सुरू जाल्ल्यान बचाव कार्यांत आडमेळी येतात। नेपाळ सरकाराच्या अदमासा प्रमाण सोंपिल्ल्याचो आंकडो 10,000चेर पावूं येता। 3,000 वयर भारतीयांक नेपाळांतल्यान परत हाडल्यात। प्रधानमंत्री मोदीन नेपाळ परत उबें करपाक सगळे तरेचो आदार दिवपाचें उतर दिलां। People of Nepal, your courage and humanity has earned the respect of the world. And you are not alone at this moment of tragedy and trial. We'll do everything possible with rescue and relief. And we will certainly be there when you rebuild your lives and reconstruct your homes and heritage. How many nationals of third countries were rescued? The updated figure we have is 170 nationals from 15 countries. Now this is by air. Today the weather conditions again were very difficult in Kathmandu. Situation is absolutely normal in the affected states within the country. 75 casualties and 450 persons have sustained injuries. नव्या झेडपींनी अधिकार आनी पैसो मागपाक सुरवात केली। दक्षिण गोंयच्या झेडपींची मंगळारा पयली बसका जाली। जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्याक कसलेच अधिकार नात। सरकार पैसोय सारको दिना। कामां करूंक 6 म्हयन्यां भितर सरकारान प्रत्येक वांगड्याक 50 लाख तरी दिवचे म्हूण झेडपी मागतात। म्हत्वाचें म्हळ्यार दक्षिणांतले 25तले 13 झेडपी मोपा आनी दाबोळे दोनूय विमानतळ जाय म्हणटा। 12 झेडपी म्हणटात फक्त दाबोळे पुरो। आज मिटिंगे आमची जे फाटले जे कितें आसलेले कामां विमान केल्ली ताका न्हयत दिवपाची। दुसरे आमचे तेजेर विचार घेतले म्हणजे फंड्स कशे दिता तेचे आमी प्रत्येक दिवसा वांटून पयलीं कशें जाय 10-20 अशे लाख मेळटले आनी ते आमी वांटून घालताले। 2 कोटी मेळ्ळी जाल्यार 4 कोटी दिली जाल्यार आमी एक्सप्लेन करताले। We have promised the powers on party lines, so we stood for the benefit of everybody. I stood for the benefit of the future of the panchayats. I am repeating what I said. That is the reason why when we have promised something, we should get it. I 100 महिन्याचे टार्गेट दिला। 100 महिन्यात सरकारान ताबातूर आमका एक मेंबराक 50 lakhs works. ताबातूर within 6 months sanction करपाक जाय। I moved a resolution because this is a new body of South Goa elected members. Earlier body unanimously approved that Daboli should be the only airport and we don't want Mopa. Because as per the feasibility report, air trafficking can be handled for the next 50 years
parking, air facilities, everything. Only little bit we need extension of some land, acquisition of some land. So if that happens, this traffic, even for the next 100 years, we can manage. जाणटेल्यांची शेतां भातां सोडून तरणाटे जॉबाच्या फाटल्यान लागले. शेतां पडींग पडली, पूण शेतकाराचें वारें शेताक सारें. शेतांत स्वता कश्ट काडल्यार भांगर पिकोव येता म्हूण सांगोळडेचो शेतकार प्रकाश बली म्हणटा. बार्देशांत एके वटेन पर्यटन हातपांय पसरतात, थंयच प्रकाश ताच्या शेतांत आधुनीक बियां वापरून तरेतरेच्या फळभाज्यांचें घसघशीत पीक काडटा. लोक म्हणटात शेतकी खात्याक शेतां भाटकारांचें पडून गेल्लें ना, पूण प्रकाशाचो अणभव मात वेगळोच. श्याम सुंदर फडतेचो रिपोर्ट. जवळजवळ 2000 स्क्वेअर मिटर हांवें कलिंगड घातलेली आहा. 500 स्क्वेअर मिटर आनी हे कोकण दुदी लायिल्लो आसा. थोडी काकडी लायिल्ली 400 मिटरांनी आनी त्या शिवाय 350 स्क्वेअर मिटरान आतां भेंडी चालू फुलाचेर येयल्ली आसा. लोक कितें म्हणटा की शेतान फायदो ना कश्ट करचे न्हू. कश्ट केले जाल्यार शेतान भांगर पिको येता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी स्वता कश्ट करून आनी वयल्यान तुजें हेल्थूय बरें उरता, तुजे हात पांय चालू उरता, बरें जाता सगळें. म्हापसा जनरल एग्रीकल्चराचे जे ऑफिसर आसात, जनरल एग्रीकल्चर आणि राऊत साहेब यांच्यानी आमकां खूब मार्गदर्शन केलें आनी त्यांच्या मार्गदर्शनाक आमी तेजी रोप्याची लावणी केली. तेंच्यांनी अंतर सांगलें 1 फुटाक लाय म्हणून आनी तशेंच कलिंगड बी घालपाक आनी तेंच्यांनी बरें हेल्प केलें आमकां. अशें खंयच्याच ऑफिसांनी हेल्प करिनात, इतकें तेंच्यांनी आमकां हेल्प केल्लें आहा. प्रत्येक कितें तेचेर बारीक रोग पडलेलो ते गेल्यार तेंच्यांनी वखद दिलें बरोवन आनी ते पुठ्ठे लावपाक बी दिले म्हणजे दसता ते बरें. लोक सांगता की शेतां करून कांय फायदो ना, पण शेतान आपण स्वता कश्ट जर करीत खूब फायदो आसा. आमी आतां म्हाज्या एका जाली 4 वर्सां पयलीं आयसा रिसर्च सेंटरान म्हाका प्रभुदेसाय डायरेक्टर कार्यकुंचमी तेंच्यांनी बियाणे दिल्ले तैवान सीड्स कंपनीचे. जवळजवळ 17 ते 18 किलोचे येदे मोठे कलिंगड हांवें काडलेले आसा आनी ती कलिंगडां त्या टायमार 150-200 रुपयांनी हांवें विकलेली आहा. एकाच वर्सा हांवें म्हाजो बायचो सगळो खर्च भरून काडलो. घेऊया एक विराम.